फाटल्या कांय दिसांनी जो इलेक्शन कमिशन आहा तेजो जो फ्लायिंग स्क्वॉड आहा तेंच्यांनी खंय तरी दाबोले मतदारसंघात 16 लाख रुपया जप्त केल्ले आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की ते 16 लाख रुपया जे गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन वचपा ते कोणाच्या तरी बोल्सान गेले त्या कारणा खातीर आयज खंय तरी मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो एई तशेंच जो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो LDC आहा ताका खंय तरी आयज निलंबीत केल्ले आहा। जर आमी पळयत जाल्यार मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक म्हाका दिसता एक सामकी बेशिस्त तेंचे स्टाफ आसात, खंयसल्याय ना खंयसल्याय तरी स्कॅमांनी ते आदळून येतात। हेतूर हो आतां कोण जो एई इनवॉल्ड आहा तेच्यार फक्त सस्पेन्शन जातलें। लोकांचो डिमांड आहा की असो की गेली कितलेशे केसी जाल्ले आहात मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचेर हिंगासर स्टाफ आदळ्ळे आहा स्कॅमांनी आनी फक्त तांकां सस्पेन्शन जाता। सो खंय तरी इलेक्शन कमिशनान आयज कठोर कार्यवाही केल्ली आहा, ताका सस्पेंड केल्लो आहा आनी तशेंच लोकांची मागणी आहा की तेच्यार जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो LDC आहा तेच्यार कठोर कारवाई जावपाची आनी तेंच्यार फक्त इन्क्वायरी करून तांकां सोडचें न्हू जाल्यार ख्यास्त जावपाची अशी लोकांची मागणी आसा।